जेजू क्रिस्त तें म्हज्या मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, तरणाट्यानो तशेंच भुरग्यानो, आज आमकां सगळ्यांक एक सेंटिमेंटाळ दीस, अशें आमच्या काळजाक लागसो तसलो दीस आमकां याजकांक तशेंच तुमकां सोमेस्तांक पवित्र ब्रेस्तार, निमाणो ब्रेस्तार, जेजूचें निमाणें जेवण, ही सगळीं चिंतना आठयतना आमकां सगळ्यांक येवकरिस्ताचेर मोग उमाळून आयिल्ले बरें दिसता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, एक सांगणी आसा इंग्लिशांत, आउट ऑफ सायट आउट ऑफ मायंड. तुमी आयकलां, आउट ऑफ सायट आउट ऑफ मायंड म्हळ्यार केदोळ पर्यंत मनीस आमच्या दोळ्या मुखार आसा तोळ पर्यंत ताचो उडास आमकां आसता. तो मनीस आमच्या दोळ्यां भायर जालो जाल्यार आमचो उडास विसरोन वता, वा तो मनीस आमच्या मतींत हांव निकळोन वता. जावंक पुरो आमकां एक शेजारी आसा, आमच्या घरा बागलार चाचो सदां मेळचो, सदां उलोवचो. एक दीस तो घर सोडून गेलो, वा घर खाली करून गेलो. थोडे दीस आमी ताचे विशयान चिंताव, कितलो बरो मनीस आमच्या सांगात आसलो आनी कितें. एक 15 दीस, एक म्हयनो आनी उपरांत आमकां ताचो उडास उरना. म्हळ्यार आमकां संपूर्णपणान विसरोन गेला म्हणून न्हय, पूण दुसऱ्या संगतींनी, दुसऱ्या गणितांनी, दुसऱ्या मनशांनी ताचो जागो भरती केला म्हण अर्थ. ताचे वरन प्रास अनेक गरजेचे, महत्वाचे आमच्या जिवितां भितर सरला म्हण अर्थ. पूण जेजून जें कितें आमचे खातीर केलां विसरूंक जायना तसलें केलां. जें कितें जेजून आमच्या खातीर केलां तें विसरूंक जायना, तें आमी विसरूंक फावूं न्हय. पूण मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमकां विसरोवची पिडा आसा. हर एकल्याक आमकां विसरोवची पिडा आसा. ती पिडा खंय जावन आयल्या? कोरोना खंय जावन आयलें म्हणून विचारल्यार तुमी सांगतात चायना जावन. विसरोवची पिडा खंय जावन आयल्या म्हणून विचारल्यार आमी म्हणयत ती आयल्या इजिप्तांत. कित्याक इजिप्तांत आसलो लोक, देवान तांकां थंय तावन भायर हाडल्या उपरांत दोंगरा मुळांत आसतना तांणी तें कितें केलें? तांचे सांगाता इजिप्तांत ती भायर आयिल्लीं मैजे सांगाता. आनी मैजे 40 दीस 40 राती त्या दोंगरा वयर सोडून गेल्लो, आनी हांगासर तो ना. आउट ऑफ सायट आउट ऑफ मायंड. तांणी म्हणूंक सुरू केलें, हो मनीस खंय गेला? आमच्या दोळ्यांक दिसना, गेल्लो पत्तो ना. आतां कितें करया? आमी एक देव रचया. भांगराचें वस्त्र ताणें केलें, आनी त्या भांगराच्या देवाक, त्या वस्त्राक देव म्हळें. तांकां विसरोन गेल्लें. देवान कितें मान ना दिलें, कितें तांकां कडपाचें उदक दिलें, आनी कशें फराव्याच्या हातांतल्यान तांकां राखलें, दर्यांतल्यान ताणें कशें पाशार जावंक अवकाश करून दिलो, हें सगळें तांकां घडयेन विसरोन गेलें. विसरोवची पिडा तांकां ती दसून उंच आसली, आनी तांचे तावन ती पिडा आमकां आयल्या. जो देवा तावन आमकां ती पिडा आयल्या. मोगाच्या बाबा आनी भयणी, ही काणी तांची आनी आमची. पूण जेजू नवो आदाव, नवो मोइजे आनी नवो एलिया, आनी तांचे प्रास व्हरतो तो आमच्या मदेंच रावोंक आशेता. त्या दिसा इस्रायल परजा एका देवाक असले, एका देवाक आशिल्ले की त्या देवान आमच्या मदें आसा जाय. आमी ताका पळय जाय, आमकां दिसचो तसलो देव जाय, आमच्या मुखार ताणें सदां आसा जाय, आमची झुजां ताणें झुजां जाय, देखून ताणें आमच्या मदें आसा जाय ती म्हणून ती वाद करतात. हांगासर जेजू येता आनी तो म्हणटा, हांव तुमच्या सांगाताच रावतां, हांव तुमच्या सांगाताच रावतां. कशें? हांव येवकरिस्तांत तुमच्या मदें, तुमच्या सांगाता, तुमच्या खातीर रावतां. आनी जेजू आयच्या दिसा, ताचे निमाणे जेवणाच्या दिसा ताचें हाजीरपण थीर करता आनी म्हणटा, तुमचे बसोत, ही काल्स तुमचे बसोत, हो मुडो तुमचे बसोत, ही कूड आनी रगत तुमचे बसोत हांव दितां. आनी मुखारून तो म्हणटा, हें तुमी उडासाक करा, परत परत उडासाक करा, कित्याक तुमकां विसरोवची पिडा आसा. दोळ्यांक भायर जालो जाल्यार मनीस काळजांतावनी भायर वेचीत असली एक परिस्थिती आमच्या मदें आसा. देखून तो म्हणटा, हें म्हज्या उडासाक करा, केदोळ पर्यंत परत परत करा, रिपिटेडली परत परत करा, हांव परत येता पर्यंत तुमी करा. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो,
येवकरिस्तांत करोसो जेजू आसा गी म्हण विचारलें जाल्यार आमकां कॉन्फिडेंटली जाप दिवंक कितल्या जाणांक जाता. तुमी येवकरिस्ताची आजापां आयकल्यांत की येवकरिस्टीक मिरेकल्स आयकल्यांत की तुमी थोड्यांनी पूण आयकल्यांत. तांतलीं थोडीं एक दोन पूण हांव आज तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता. पवित्र सभा खंयची आजापां तितल्या सुलाभेन वळखून घेना. खंयची ती आजापां जाल्यार घडये भितर पापसायकी बिस्पिकी सांगना ही तुमी पातयेवेत, तुमी आराधन करयेत, तुमी पुजा करयेत सांगनात. हर एक आजाप भावार्थाच्या दिश्टीन पळय सांगत आस तें मनशाच्या सक्ते भायर आसा गी ना गे म्हण टेस्ट करचें पडटा. कांयच पळयनासतना टेस्ट करनासतना आनी कितेंय परिक्षा करनासतना तपासणी करनासतना बिस्प जावं दी पावसाहेब जावं दी हें तुमी पातयेवेत म्हूण सांगना. मनशाच्या सक्ते भायर हें जावन आसा म्हणून कळाचें देखून टेस्ट करतात. सुमार 750 AD पळोवशा तें पयलें येवकरिस्ताचें आजाप जाल्लें. एकलो याजक तोच ह्या उंड्यांत जेजू आसा गी म्हूण पातयेनातलो. ताका दुबाव दोसताले ह्या उंड्यांत हे देशा ल्हानशा उंड्यांत जेजू आसा गी, ताचें हाजीरपण आसा गी. आनी तो इतलो डिस्टर्ब्ड जाल्लो काळजा मनांत. एक दीस तो येवकरिस्त भेटयत आसतना तो उंडो मांसान बदलता. पळोवशा हें पयलें येवकरिस्ताचें आजाप वैज्ञानीक रितीन सारकें वा न्हय म्हणून कोणें तपासणी केल्ली ना. पूण ताचे सांगता हें आजाप घडल्या उपरांत जायत्यो संगती बदल्ल्यो. पवित्र सभेत नवें संचलन सुरू जालें आनी सुमार हें घडीत घडोवन ताचे उपरांत सुमार 1200 वर्सां उपरांत 1917 रोमांत एक आजाप घडलें. आनी हें आजाप पयले फावटी लॅबांत टेस्ट करचें पडलें. लॅबाक टेस्ट करचे खातीर दिलें. कितें जालें, उंडो आसलो तें मांस जालें. आनी तांणी टेस्ट करून पळयता आसतना थंयसर तांकां कळ्ळें हें रगत मनशाचें. हें रगत मनशाचें आनी AB ग्रूप असो काळजाचो एक कुडको सगळ्या कुडीक रगत पाशार करच्या नळयांच्या लागशिल्लो एक ल्हानसो कुडको. आनी तातूंत दोवी रगतां कणां आसात, व्हायट ब्लड सेल्स म्हणटा आमी. ती दोवी रगतां कणां जी हेजे जाल्यार तो विस्वो वा ते कूड जिवी आसाचे. बरड पावल्ले व्यक्ती ते ही सेल्स आसनात, ती मरतात, ती उरनात. जिवी आसाचे जाल्यार ही जिवी आसाचे जाल्यार हो उंडो वा हें एक मांस नीज जावन जिवें आसलें. हें जिवें आसलें म्हण अर्थ. हें कोणें सांगलें? पापसाहेबान न्हय. पापसाहेबान सांगलें न्हय. पगार हें फ्रेश जिवें मांस म्हणून डॉक्टर फेडरिक कोलंबिया युनिवर्सिटीचो फॉरेन्सीक दाखतेर ताणें सांगलें जावन आसा. ताका तें व्हरून दितना ताका सांगलें ना हें खंय जावन हाडलें, हाचें मूळ कितें आनी कितें कांय सांगूंक ना. पूण ताका सोदना करतना तपासणी करतना बगलें की हें जिवी दोवी रगतां कणां जिवी आसात जाल्यार हें मांस आत्तां खंय जावन हाडून हाडलें बरी आसूंक जाय. तर ताणें विचारलें खंय जावन तुमी हाडलें आनी तो वळ ताका सांगलें अशें अशें जाल्लें. आनी तो म्हणटा हें मनशाच्या सक्ते भायलें एक आजाप एक खुणां हें आमच्यान कोणेंय करूंक जायना. भोवशा ही एक देवाची खुणां. आनी हाच्या उपरांत ह्या ऐतिहासीक येवकरिस्ताच्या आजाप उपरांत 1996 परत एक आजाप घडलें अर्जेंटिनांत. मीस जाल्लें. भोवशा मिसा वेळार वाऱ्या कोबोवन एक पाटेकलो कुमगार कॅन्डलस्टिकाच्या त्या हातूं आयदनांत पडलो. कोणीक एका स्त्रियेन पळयलें आनी सांगलें पाद्राबा वचून विगारा सांगलें हळे अशें एक कुमगार थंय पडला. तो सेवंक जायना म्हणून विगारान एका ग्लासांत उदकांत घालून तबेर्नाकलांत दवरलो. आनी 8 दीस उपरांत पळयतना कुमगाराचो मांस जाला. कुमगारा प्रास इल्लेशें व्हडच आसा. आनी ताणें त्याच घडये त्या वेळार आर्चबिशप जावन आसल्या तांचो पापसाहेब ताका
ही खबर दिली आनी ताणें सांगलें तूं पयलें काम कर, फोटो काड आनी ती दवर. आनी हें असलें घडलां म्हूण कोणाक सांगूंक वचनाका, थंय आसूं दी. सुमार 3 वर्सां गेलीं. विगारान जें कितें आर्चबिशपान कितें सांगलें विगारान तें केलें. फोटो काडून दवरली. 3 वर्सां उपरांत परतून पळयत आसतना ज्या दिसा ताणीं फोटो काडिल्ली ती फोटो आनी आतां 3 वर्सां उपरांत पळयत आसतना मांस तशेंच आसा. कांय घाण ना, सुकोवंक ना वा आनी कितेंय जावना, जिबें जिबें तशेंच आसा. आनी त्या वेळार आतांचो बाब साहेब तवळसो आर्चबिशप ताणें हें लॅबाक धाडून टेस्ट करया म्हूण सांगलें. आनी जें कितें 1970 घडल्लें 1992 परतून तेंच घडता आनी परतून टेस्टाक व्हरतना तिंच कोणाक दाखयतात. तोच ब्लड ग्रूप, तोच मांसाचो कुडको खंय जावन काडला तोच, आनी दोवी रक्तां कणां तांतू आसात, सर्व संगती एकच लेख आसात. म्हज्या भावा आनी भयणी, हांचो कसलोच फरक ना. आनी ताचे उपरांत जायतीं असलीं गणितां घडल्यांत. एवकरिस्ताचीं जायतीं आजापां घडोवनूच आसात. कित्याक ही गुणां जेजू परतून परतून आमकां दिते आसा. कित्या खातीर जेजू असलीं आजापां आयच्या काळार वैज्ञानीक काळार इतली प्रगती पावल्या काळार असलीं गणितां जायच म्हूण जेजू आशेता गे. आमी कोणी ही आतां सगळीं पातयेचें म्हणून आमी कोणी सड्ड जावन कोणी सांगनात. पवित्र सभा सांगना की ही पुरा तुमी पातयेचे ना. कित्याक येवकरिस्त आमी सगळें भेटयता आनी तो येवकरिस्त एक आमच्या मुखार घडचें जिवें जिवें आजाप. जें कितें खुणां देव दिता ती आमकां परत परत जागृत करूंक की जें कितें तूं सेवंक वेताय, जें कितें तूं करताय तें एक तुज्या जिवितांतलें अदीक अदीक मोलादीक आजाप तूं पाती येताय गे. मोगाच्या भावा आनी भयणी, कोरोना येयल्लें 2 वर्सां आदीं आनी तुमी जाणात आमकां मिसाक येवंक जावंक ना आनी स्पेशली ह्या दिसांनी आमकां मीस मेळोंक नातलें. 2 वर्सां उपरांत मिसां परतून सुरू जालें आनी तो व्हडलो पाद्र्या भियेले. लोक येता गी ना गी मिसाक म्हणून. म्हाका भोगूंक लागलें अशें भोगचें सोमागी. असलें एक चिंतप कित्याक घेवंक जाय आसलें. लोक मिसाक येता गी ना गी. लोक ड्रामा पळोवंक येता गे, लोक शो पळोवंक येता गे, लोक मिसाचें बलिदान पेटोवंक येता. जो मनीस मिसाच्या बलिदानांत फात येता तो मनीस येनासतना वचना, खंयी वचना. म्हाका भोगलें अशें आमकां भोगोंक नजो आसलें. कित्याक ज्या कोणाच्या जिवितांत येवकरिस्त एक जिविताचो ताच्या जिविताचो वांटो जाला तो मनीस तें तो जिविताचो वांटो काडून पयस दवरून तो खंय सरी वचना. ताणें वचूंक जायना कित्याक तो जियेना. जो कोण जेजूचें मांस खाता आनी जियेता, जेजूचें रगत पियेता आनी जियेता तो म्हणटा हें म्हाका नाका म्हणून ताणें खंय सरी वचूंक जायना. तो मनीस परतून फाटीं येता, परतून परतून ते येवकरिस्त भेटयता आनी परतून परतून त्या येवकरिस्तान तो म्हणटा हांव जिवा आसा जाल्यार ह्या येवकरिस्ता वरवीं, बाकी खंयच्याय संगती वरवीं न्हय. पूण म्हज्या भावान भयणीनो थोडे फावटी कावंटर विटनेस आमी दिता. परचे भर हांगासर रेतीर जाली, ताचे उपरांत कुर्सावाड जाती आसता. आमकां एक दुखीची गजाल कितें म्हळ्यार आराधनाक आसो तितलो रोख ताचे उपरांत आसच्या मिसाक आसना. रेतीर एक टॉक आयकोंक आयिल्लो लोक ताचे उपरांतले आसल्या मिसाक रावना. कुर्सावाड जाल्लेंच मिसाक रावंक कोणाक नाका. जायतो लोक उठून वेता. असो अर्थ कितें मोगाच्या भावानी भयणी तुमीच विचारा, कितें असो अर्थ कितें? आमी कितें सांगतें आसा? मेजांत पडले उंड्या कुडके आमकां जाय, मेजार कितें जाता तें आमकां नाका गे. ही आमी गंभीर जावन चिंतूंक जाय मोगाच्या भावानी भयणी. जें कितें आजाप आमच्या जिविताक भोव गरजेचें घडतें आसा तें सोड न्हू आमी ल्हान ल्हान संगती फाटल्यान कित्याक धांवते आसा. येवकरिस्त आमकां थंयसर इतलें आत्मीक घटाय दिवचें तसलें एक आजाप आमच्या जिवितांत मुखार मुखार घडतें आसा. आमी दुसरी आजाप कित्याक सोदतें आसा हें आमकांच आमी विचारया. हांव कित्याक म्हाका कित्याक मीस लागगी न्हय वा मिसाक वेचें म्हळ्यार एक बर्डन एक जडाय कित्याक जाता. मोगाच्या भावानी भयणी, आयचे दिसा हें जेवण नियाळतना हाची आनी एक कूस आमी पळोवंक जाय. आनी एक कूस कसली ती येवकरिस्ताच्या जेवणाक आयिल्ल्या हर एकल्यांनी ही आनी एक कूस वळखून घे जाय. कित्याक आयचे दिसा एक नवो
उपादेश जेजू आमकां दिता. तो जेवणार्थान उठलो, तुवालो बांदलो, उदक वतून शिसांचे पांय धुवंक लागलो. मोगाच्या भावा आनी भयणी, निमाण्या ब्रेस्ताराच्या शर्मावानी पांय धुवच्या सेरेमनीक आमी इतलें महत्व दिलां, आमकां एक नांव पडलां, एक बिल्लो पडला, कितें? क्रिस्तांव सेवेचे मनीस म्हणून. कित्याक तें खंय जावन आयलें? पांय धुवची सेरेमनी केल्ल्या वरवीं आमी सेवेचे मनीस म्हूण जाता ओगी. पूण मोगाच्या भावा आनी भयणी, पांय धुवच्या की सडीत जेजून सांगलें कितें? आमी जें कितें पळयलें ताचें इमिटेशन करूंक सुरू केलें. जें कितें ताणें सांगलें तें आमी सोडलें. जेजू म्हणलो, हांव तुमकां नवो उपादेश दितां. जेजून म्हणूंक ना हांव तुमकां कशें पांय धुवचें शिकयता, ना. जेजून म्हळें, हांव तुमकां एक नवो उपादेश दितां, एकामेकाचो मोग करा. हो उपादेश आमी आयकूंक ना, तो सोडलो, पांय धुवंक लागले हांव. आनी आमकां नांव आयलें सेवेचे मनीस. आमी सेवेचे मनीस जावंक साध्य ना मोग ना जाल्यार. जर आमचें ती मोग ना, एकामेकाचो मोग करूं आमकां जायना, तर थंयसर सेवा ना, थंयसर पांय धुवंक जायना, आनी एकल्याचें तोंड पळोवंकूच जायना. सेवा कशी आयली? मोगाच्या भावा आनी भयणी, जेजू नवो मंदामेंत दिता. आनी हो नवो मंदामेंत पांय धुवच्या पयलें तो सांगता, आनी ताचे उपरांत तें जें कितें सांगलें तें करून दाखयता. जेजून कोणाचे पांय धुले? पेद्रूचे पांय धुले, जुदासाचेय धुले, जुआमचे धुले, दुबावी आसल्या तोमासाचेय धुले. आनी हेर कोण जेजूच्या निमाणे घडये रावंक तयार नातले, न्हिदोन पडले, धांवले, हर एकल्याचेय पांय धुले. ताणें सिलेक्टेड जावन ताचे हाचे आनी ताचे म्हणून ना, 12 जाणांचे कोण आसात ते हर एकल्याचे जेजून पांय धुले. म्हणजे जेजू हांगासर सांगूंक शकता की तुमी कशेय आसात ते म्हजेच. हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात, आनी तुमी म्हाका मोगाचे, तुमी म्हाका मोलादीक, आनी हांव तुमकां सगळ्यांक सर्गीचीं दारां उक्तीं करता. हांव आयिल्लोच तुमच्या समेस्त बसो, जुदासा बसोत न्हय आनी कोणा बसोत न्हय म्हणून न्हय. जुदासी जाय, पेद्रूय जाय, जुआवी जाय, हर एकलो म्हाका जाय, सक्कड जाय. येवकारिस्त आनी पांय धुवची सेरेमनी सगळ्यांक सांगाता घेता, सगळ्यांक स्विकार करता, कोणाकच एकल्याक भायर दवरिना. आनी हें तो समजाचें जाल्यार 2000 वर्सां आमकां लागली. 2000 वर्सां आमकां लागली हें सत समजावंक. येवकारिस्त म्हळ्यार सगळ्यांक आमी सांगाता घेवचें. येवकारिस्त म्हळ्यार पांय धुवचें म्हळ्यार सगळ्यांक आमी स्विकार करचें म्हणून समजावंक 2000 वर्सां लागली. 2013 इस्वेंत आतांचो बाब साहेब तो भायर गेलो, बंदीखान्याक गेलो, थंयसर आसल्या एका स्त्रियेचे पांय धुले, 4 जण बंदीखान्यांत आसले बंदीवानाचे पांय धुले, आनी म्हळें हे सगळे आमचे भाव, हांकां खंयच्या खंयच्या कारणा खातीर भायर दवरले सांग पर, पूण हे आमचे भाव, हांकांय आमी स्विकार करूंक जाय, कोणाकच आमी भायर दवरूंक जायना. आनी हो खरो अर्थ आमकां समजले उपरांत आमच्या सगळ्या पवित्र सभेंत स्त्रियो आयल्यो, गुरकार, प्रतिनिधी आनी कोण युथ आनी सगळ्यांक कित्याक आयली? कारण आमी चिंतूंक सुरू केलें परतून येवकारिस्त म्हळ्यार कितें, पांय धुवचें म्हळ्यार कितें, अशें आमकां समजल्ल्या वरवीं आज आमी म्हणटा येवकारिस्त म्हळ्यार सांगात हाडचें, सांगात येवचें मात्र न्ही जेवंक, सगळ्यांक सांगात हाडचें, कोणाक भायर सोडनासतना भितर हाडचें. आनी ताचे उपरांत येवकारिस्ताचो मोग आसलेली आमी कोणाक भायर सोडिना वा भायर दवरिना. हें आमच्या फिरगजांत जायचें. आमच्या फिरगजांनी विगारान, धार्मिकांनी, याजकांनी हें पयलें समजून काणगेचें. हें पयलें आमी समजून काणगेचें की कोणा कडेन पयशे आसात, पयशे नात, बरो वा खोटो वा दुबळो वा आनी कितें, सक्कडी एकच. जेजू म्हाका सक्कडी एकच. सगळ्यांक हांवें स्विकार करूंक आसा, सगळ्यां लागीं उलोवंक आसा, सगळ्यांक कितें जाय तें हांवें करूंक आसा. तें सोडून थोड्यांक मात्र वेंचचें, थोड्यांक मात्र म्हजे पक्षे घेवचे, थोड्यांक भायर दवरचें, थोड्यांक आनी कितें करचें, हो गवळी न्हय, हो जेजू न्हय. जेजूचो येवकारिस्त भेटोवचो मनीस अशें करिना. तशेंच आमच्या कुटुंबांत ही स्विकार करनासतना आमी भायर दवरलीं जायतीं मनशां आसात, जायतीं मनशां आसात. आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांत एकलो मनीस आसा, आमी ताका भायर दवरला.
तुम्ही ना म्हणूंक पुरो पूण वचून चिंतून पळया चिंतनान शब्दान करनेन एकल्याक म्हणी आमच्या कुटुंबांत आमी भायर दवरला जावंक पुरो तो मनीस एक अपंग भुरगो कुटुंबांत जावंक पुरो एक आमाली मनीस आमच्या कुटुंबांत जावंक पुरो एक घोव वा बायल जावंक पुरो एक आस्कत प्रायवंत मनीस जावंक पुरो आंकवार भाव वा भयण जावंक पुरो एक बेकार तरणाटो काम नासतना घराच आसचो जावंक पुरो एक वांज स्त्री भुरगीं नासतना आसची आसात गी नात गी एक कांटो आमच्या जिवितांत आसा गी ना गी आमच्या कुटुंबांत आसा गी ना गी आमच्या कुटुंबांत आसा आनी एक सबार जाणांच्या कुटुंबांत हांवें पळयलां एकलो मनीस पूण आमकां एक कांटो म्हणले वयर तो ते आसा कितले आमी ताका स्विकार करता म्हणलें सवाल येवकरिस्ताची आमी वय जाल्यार येवकरिस्ताची मनशां वय जाल्यार त्या मनशाक आमी घेता ताकाय स्विकार करता ताकाय हेरांक दिवचो मान आनी गौरव दिता ताची मर्यादा आमी दुसऱ्या मुखार काडिना ताचे विशयान दुसऱ्यांक सांगना ताका आमी सांबाळटा कित्याक सक्कड आमी आसकत तरी पूण एकच कूड आमी सेवता एकच कालचिंतले आमी पियेता आनी त्या देखून तो दुसरो न्हय आनी आनीकलो दुसरो न्हय सक्कड आमी एक हें चिंतप आयचे दीस आमी नियळतना येवकरिस्तांतलो जेजू हेंच परत सांगता तुमकां विसरोवची पिडा आसा देखून येवकरिस्त तुमी भेटयत आसतना परतून परतून उडासा खडा तुवें कोणाक भायर सोडलाय कोणाक तुवें भायर दवरलाय कोणाक तुवें लेखा बायलो म्हूण दवरलाय कोणाक तुवें आउट ऑफ सायट आउट ऑफ मायंड म्हूण दवरलाय ताका भितर घे ताका जाता इतलें लागीं जावंक पळय कित्याक तांच्या बागलांतल्यान सर्गींची वाट आसा तांच्या मुखांत्र देव तुका उलोवंक तुजे लागीं उलोवंक शकता तोच येवकरिस्तांतलो जेजू आज आमकां चड आनी चड ह्या विशयान चिंतूंक आनी येवकरिस्ताची जणां लोक आमी जावन बदलूंक तोच आमकां आदार दिवं दी म्हूण मागया.